गोवा गव्हर्नमेंट जे आसा एक युनिक गव्हर्नमेंट म्हणल्यार जाता. एक भाशेची प्रॉमिस दीत आसता पण एक फुलफील जायना. आज आमी पळयता सिलिंडरा लागून कितली लायनी लागता ते जे हें आसा एजन्सीज आहा गॅस एजन्सीज आहा थंय सामके शंबरां लोकांची लायनी आसा. हांव याद करून दिवपाक सोदतां कशे भाशेन हो बीजेपी सरकार ह्या लोकांक आमच्या कॉमन मॅनाक फटयता ते. पयलीं म्हणपाक लागले ते एक स्कीम म्हूण काडली 1 सप्टेंबर 2023 सामके व्हडले दबाज्यान पणजे एक स्कीम अनाउन्स केल्ली. चीफ मिनिस्टर्स फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर रिफिलिंग ऑफ LPG सिलिंडर स्कीम 2023. ही स्कीम 1 सप्टेंबर 2023 लॉन्च जाल्ली आनी थंय आमचो नॉर्थ गोवाचो MP आनी मिनिस्टर श्रीपाद बाबू बी आशिल्लो आनी थंय सांगिल्लें की प्रत्येक हेका जे BPL जावं अंत योजना स्कीम कार्ड होल्डर्स आहा पळय तांकां 275 रुपया ह्या मेळटले म्हण पर मंथ फॉर रिफिलिंग ऑफ गॅस सिलिंडर्स हें अनाउन्स केलें. इतलें म्हणल्यार की 60 लोकांक हें सुद्दां सँक्शन लेटर डिस्ट्रीब्यूट केलें डिफरंट तालुक्यांतल्यान आनी ती खंय पावली. आज कोणा मेळटा पयशे कोणाना 275 रुपीज हें उगडास जाला. मागीर आनीक हें सांगिल्लें तेमगे की 3 सिलिंडर फ्री मेळटले म्हण BPL कार्ड होल्डर्सांक. आज पासून कोणाक फ्री कांयच मेळना आज पासून समजला. आतां जेन्ना हांवें 275 फिगर सांगलो ही हांव तुमकां एक्सप्लेन करून सांगपाक सोदतां. 1 सप्टेंबर 2023 सिलिंडराचो प्रायस आशिल्लो 703 रुपया आनी आज जाला सिलिंडराचो प्रायस 927. डिफरन्स कितलो वाडलो 224 रुपीज. सो इन अदर वर्ड्स हे 270 तुमकां दिवपाक तशेंच आहा अजून पावना तुमच्या अकाउंटान 275 रुपया पूण ऑलरेडी गव्हर्नमेंट तुमच्या बल्सांतल्यान काडपाक लागलेले आहा 224 रुपीज प्रत्येक सिलिंडरा फाटल्यान. हें असली खोटीणपण चलता आनी बीजेपीचे जे सदांच तांचे प्रोग्राम वचून ताळयो मारता हे असले खोटीणपणाचे जे अनाउन्समेंट करता तेन्ना तांकां एक सांगपाक सोदता हांव मातशें नियाळ करप. कशे भाशेन फटयता ते तुमकांय बी फटयता कित्याक गॅस सिलिंडर फक्त ऑपोजिशना घरांनी पेटना तुमच्याय घरांनी हें चलता सिलिंडर. सो तुमी पळयात तुमकांय बी कशे भाशेन तुमचोच सरकार फटयता हें वाडोवन जेन्ना आतां आमी लायनी पळयतात ह्या एजन्सीच्या दारान जे गॅस एजन्सीच्या दारान म्हाका आनीक विचारूंक जाय सरकाराक. जेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगता की 15 दिसाचो स्टॉक आसा तयार आसा कोणें पॅनीक जावचें न्ही जाल्यार हे भाशेन लायन कित्याक लागता आनी लायन करपाक दिता कित्याक. तुमी आतां रिफिलाचो जो टायम आशिल्लो 21 दीस आशिल्ले बिटवीन 2 रिफिल्स 21 डेज आशिल्ले ते आतां 25 डेज केल्या. सो एक सिलिंडर रिफिल केल्या उपरांत दुसरे सिलिंडर तुका 25 डेजा उपरांत मेळपाक शकता तेच्या बेगीन मेळपाक शकना. सो इतले तुमी हें घालतात कंडिशन घालतात आनी तरी पासून शॉर्टेज दितात. म्हाका एक खंय तरी हें दिसता की सिव्हील सप्लायजान हातूंत दखल घेवपाक जाय कित्याक आमकां हे भाशेन दिसूंक लागलें आसा हे मुद्दम शॉर्टेज अशें म्हूण करतात सो दॅट लोकांनी येवन सिलिंडर व्हरचो त्या एजन्सी गोडावनांतल्यान म्हळ्यार ते डेलिव्हरी चार्जीस सुद्दां ते सुट्टात. सपोज सिलिंडर एजन्सीच्या दारान लोकांक व्हरपाक पडटा जाल्यार डेलिव्हरी चार्जीस तांकां मायनस करून दिवपाक जाय कॉस्ट ऑफ द पूण सिव्हील सप्लाय हें करपाना कित्याक सगळ्यांची अंडरस्टँडींग आहा प्रॉब्ली अशें दिसून येता. सो आमी डिमांड करता की लोकांक हे भाशेन त्रास करचे न्ही आनी इवन जो हायक केल्लो आहा 60 रुपीजांचो जो हायक केल्लो आसा तो इमिडिएटली ह्या गव्हर्नमेंटान देंवयचो नाल्यार हें सिद्ध जाता की कशे भाशेन ते लोकांक लुटपाक भायर सरले आहा ते हे बीजेपी सरकार फटींगपणां करून.